आमी दुसरो बेर्स गांवचो. आयज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवोदाक वार मारीच्या योन मिसाचो कोतकोत्यान करून सोमुया बेली मुखार एकानीच मोनाची ही जाव सोबी देवाचे आठोया उपकार ओरोद बापाक आनी बुधाक आनी पवित्रात्म्याक सदां सस्तां सस्तां. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. बडी भाव सगल्यांक तुमकां ह्या सकाळच्या दिसाक माये मोगाचो येवकार. आज व्हडा खुशालकायेन पवित्र सभा करता परब सायबिरमांच्या जल्मा दिसाची. पवित्र सभा संतोसता कित्याक तिचे वरवीं सोडवणीचें नवें फांतें मनशा कुळाक उदेलें. अ न्यू डॉन ऑफ साल्वेशन थ्रू मदर मॅरी. आनी देखूनच आख्खी पवित्र सभा आज खुशाल हे माय मारीचो जल्माचो दीस पाळो. आनी तिचो जल्माचो दीस पाळटा आसतना आमी सगळ्या आमच्या आवयांक नोमान करता. आवयपणाचें देणें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें देवान एक एक वस्तुरीक फावो केला. तुमच्याय देण्यां खातीर आनी तुमच्या जिविता खातीर बापाक आर्गां दितना आमची कुटुंबां जंय आवयो आपले कश्ट आपलो मोग आपले त्याग आपले भुरग्यां पासत करतात ते सुफोळ जावंक मागुया. तशेंच मागुया आज चेडूं भुरग्यां पासत. टुडे इज ऑल्सो अ डे वे रिमेंबर गर्ल चायल्ड. जायतो अत्याचार आमच्या भुरग्या चेडवाचेर जाता आनी जायत आसा. देवाचें देणें कशें एक भुरगें चेडूं ताका मानून घेवंक आनी आवय बापायनी जाता तितलो मोग कसलीच अंतर करिनासतना तांकां मोगान वयर काडूंक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्या चेडवां पासत मागुया. आयच्या मिसाचें इंतेसांव सेबास्त्यांव आनी मारिया रोद्रिगीस तांकांय सर्गीच्या बापान आपले शांतीन विसवान घेवंक मागतना सगळ्या आमच्या गांवच्या भाव भयणां पासत मागुया. शिंपडून आसलेल्या पासत मागुया. पयस पयस गांवांनी आसात तांचेय पासत मागुया. आनी सायबांचो जल्म आमकां खुशालकाय संतोश हाडपी जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हांव पातकी सोरपोद्विदार देवाक आनी तुमकां वावडलो म्हजो सगळो सांगता मोलान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमान देवाक उंच सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संवसारी. सर्वेश्वर देवा, सर्गीच्या रया, सोरपदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवसा, तुज्या सोल वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे क्लेश पुता, सुम्या देवा, देवाची शिडे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकल्याची मागणी, एकल्याची गरजू, एकल्याचे आवडे बापाक उबारुया. सर्गीचे बापा, आमच्या सोरवुंडाराक मनशा सोय दिवचे खातीर ओगोनीत जाणवाईन आनी मोगान भाग्योन आंकवार मेरेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान, बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक भरपूर तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग कोत्ता आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयलां तांचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. हें आमी जाणा, कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणेय केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. म्हणुया. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावन
म्हजे कालीज. जबाब: सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां संगितां गायतां. जबाब: सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. उद्गाराक उबे रावया. संतोषाच्या उल्हासांनी समोरुंबुया सोगलीं आमी. हो जल्मा दीस आनंदाचो, नित्य अंकवार देवा मातेचो, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक, प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालेली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मबोध मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान म्हळें, जुजे, दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितेली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी तिका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. संतोशाच्या उमाळ्यांनी समरुमुया आमी सोगलीं हो जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मायेचो, कित्याक प्रमाणीकपणाचो सुर्या जेजू आमचो सुरवंडार मारयेन उदेवसो केलो. बाबा बिडीनो, आयच्या उद्गारांतलीं उतरां ही देखून पवित्र सभा आज खुशाल जाता. धाकटो नियाळ करतना एका फांकी भाग्योंताची उतरां आमी वाचलीं. The birthday of Mother Mary is important for all her children. Blessed Cardinal Ildefonso Schuster, German बरोयनात तो असो बरयता. As the first Eve was drawn from the side of Adam, all radiant with life and innocence, so Mary, glorious and immaculate, came out from the heart of the eternal Word, who by the work of the Holy Spirit, as the liturgy teaches us, wanted himself to shape that body and that soul which one day had to serve as tabernacle and altar. Therefore, this is the sublime meaning of the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary.
भयणी भावांनो, पवित्र सभा खुशाल, कित्याक एक नवें फांतें सोडवणीचें उदिवचें आसलें मारये उद्देशी. आनी मारयेक रचून देवान आपल्या पुताक एक पुरतें बिराड तयार केलें. पातका विणें तिका जल्मशी केली. तिच्या आवयच्या कुसव्यान तिचो गर्भ संभलो तेन्ना तिका पातका विणें मेकळी रचली. इमॅक्युलेट कन्सेप्शन आमी म्हणटा. भयणी भावांनो, देखूनच पवित्र सभा संतोसता, देवाक वाखणटा, कित्याक मारये उद्देशी आमकां देवाचो पूत मनशा कुळाचो सोरवुंडार फावो जाला. Mary was born for a great purpose. सायबीण मांयक देवान केरीत वावरा खातीर रोचली. She was chosen to be the mother of the Savior. She had the unique privilege of the Immaculate Conception. Even as a child, she was adorned with exceptional graces. तिका देवान विचून काडली किरीत वावरा खातीर, आनी हो वावर मारयेन बाबा भयणीनो उत्तम तरेन पाडलो. देवाचे कृपेक तिणें आपलो सहकार दिलो. जे भाशेन तुमी पयले वाचपांत आयकुलां, भाग्यून पावलो म्हणटा, जांकां आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां, आनी प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें मोहिमेवंत केल्या. देव आपयता. जे भाशेन मारयेक आपयली, ह्या खेरीत कार्या पासत आमकांय सगल्यांक, आनी भोव करून आवयांचें देणें फावो जाल्ल्यांक आमकां आवयांक देवान खेरीत कार्या पासत आपयल्या. And so we must feel blessed as mothers that God has given us this privilege. देवान आमकां हें आवयपणाचें देणें, फुंक्या देणें फावो केलां. देखून आमी भितरल्यान संतोसूंक जाय, खुशाल जावंक जाय. एक मुण्णी आसा, जे हात पायणे हालयतात ते संवसार चलयतात. आवय प्रत्येक मनशाची, तो केदो व्हडलो जातलो कोणाच्यान सांगूंक जायना. मारये उद्देशी आमकां सोरवुंडार फावो जालो, देवाचो पूत आमकां मेळ्ळो. मारयेन देवाच्या उतराक वय म्हळें, आनी हो तिचो वयकार सोडवणीची जिवीत सुरवात सुरू जाली. जे कितें मनीस रावतालो आदां वेचे पातका उद्देशी कुरपा आनी सगळें जिवीत बिगडलेलें, ओगडायलोलें, नवी एवा मारिया संवसारांत येवची आसली. ते काळारूच देव आदां वेवेक भासायता सोरवुंडार. मारये उद्देशी आमकां जेजू मेळ्ळो. आनी देखूनच बाबा भयणीनो, आमी आज संतोश जावं, माय मारयेची परब करूंक खुशाल जावया. सायबीण माय मोहिमेक पावली, कित्याक सदांच ती देवाच्या उतराक खालती आसली. देवाच्या उतराक ताणें वय म्हळें, आनी ओगेपणान सोडवणीच्या वावरांत आपूण भागिली जाली. आज खुशाल जावया आमी ही मारयेची परब करता आसतना. द बर्थडे ऑफ मॅरी, ग्लोरियस डॉटर ऑफ जायन, is a matter of joy and happiness for all of us. देखून जेन्ना हांव म्हणटालो हो दीस चेडूं भुरग्याचो आमी समारंभ करता. Those who are women, female, have the privilege, who have been called to be mothers. भुरगें चेडूं जायते फावटी तिचेर भरपूर आसकाळ, अत्याचार जाता. पवित्र सभा हो दीस पाळटा. द लिटल मॅरी, as poet Dante says, high beyond all other, God sends every child into the world as a part of His loving plan. So every family should wholeheartedly welcome every newborn child with joy, love and hope. Every person is precious and created in the image of God. Very much girl child.
They are destined to become great like Mother Teresa, Joan of Arc, Teresa of Avila, Clare of Assisi, and so many others. देव भुरगे चेडवा उदेशी आपल्या पुताक एक बिराट तयार करता. सायबीणमांचे देण्या खातीर आनी गर्ल चायल्ड भुरगे चेडवा खातीर देवाक दिन वाचतना आमी आज किरीत भाशेन सायबीणमांची विनंती आमकां मागुया, आमच्या कुटुंबाक मागुया, आमच्या आवयांक मागुया. आनी ही परब समरमतना माय मारी भाशेन आमकां एक एकल्याक देवाची किरीत प्लॅन आसा, कार्य आसा, येवजण आसा, ओळखून घेवया आनी ती शार्ती पावूंक तेच माय मारीचो आदार मागुया. भेटून एक आम्ही गायन गाऊया. बागेतल्या फुलामध्ये सीसो पान 30 C6 पेज 30. बागेतल्या फुलामध्ये पानातल्या झाडामध्ये दोरीतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सोडले देणे, दोरीतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सोडले देणे. जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता कालीच मोशे, जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता कालीच मोशे. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. भोव मोगाल बाप्पा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सोर वणांतली निवारूं, दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिविताचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासण्याचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मल्ली निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वन्निता, तुजी किर्ती पोरगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
sorgi tuka soison. Solvis voracinavi, solvis voracinavi, solvis voracinavi, solvis voracinavi, ut sorgi, ut sorgi, ut sorgi, ut sorgi tuka soison. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची आतां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ती म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट समोरून या. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. Jesu nowien येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतना जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल सुखां समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडयो. पुनर्जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन आज हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगती तिच्या जल्माच्या दिसाक तिचो शेकाय तिचो आदार आमी मागतना तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. Amen. भाव भयणीनो, जेजूक आमच्या काळजांत दिवचो वेळ जालो. हेच जेजूक सायबीण मायन आपल्या कुशव्यांत सांबाळून दवरलो आनी संवसाराक मनशा कुळाचो सोरवंडार कसो दिलो. ह्या जेजूचो आमी पाटलाव करूंक आनी माय मारीच्या आदारान आमी जेजूक चिटकून रावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा, Baba Sungita, तुझे नाव पवित्र, तुझे राय राज समकयो, तुझी तुझी गोशी गोशी स्वर्गात जाता तशी संसारांचा. आमचो दिसपट्टो ग्रास जमता आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां तावनेन पडोवंक दिवं नाका, म्हूण वायटांतूं ती आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानो त्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमचे पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र विचार बावरताचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सगळे आसूं तुमचे सव्य आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती आयज वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. मारिये उदेशी जल्मल्लो जिवे देवाचो पूत आमचो सुरवंडार जेजू आपळे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आज ताच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमिया आमी गायन गावया जेजू तुझें नांव R20 पान 185 R20 पेज 185. जेजू तुझें नांव बाबानी व्हडलें व्हडल्यान व्हडलें मारियो जालें. जेजू तुझें नांव बाबानी व्हडलें
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मलोली भाग्योन आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बरवंसो आनी मनशाचे सोडवणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलेल्या तुज्या पुताक ह्या जेवणांत आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक आमी लागीं सरूंक भावार्थान आपलो सोरवंडार म्हूण आमी मानून घेवंक आनी ताचे एकवटांत सदांकाळ जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण मागता हांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसुया. सगल्यांक तुमकां पातकूर फादर जोफिलाच्या, फादर ब्रिटो, फादर डॉमिनीक आनी म्हज्या नांवान, PPC वांगड्यांच्या नांवान, सगळे संस्थेच्या जबाबदारींच्या नांवान आंकवार मारीच्या जल्माची मन साहेबांच्या फेस्ताची उनुनीत पोरबी दिता हांव. We wish all of you a happy and blessed feast, the birthday of Mother Mary. जे भाशेन पवित्र सभा म्हणटा, सोडवणीचें फांतेन तिचे उद्देशें उदेलें. तिचे वरवीं जेजूक लागीं सरूंक ताचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा मागुया. ही पोरबी आमी तुमकां तशेंच तुमच्या घरांत आसलेल्यांक आनी तुमची गोच्ची पयस आसलेल्यांकूय आमी आवडयता. आज सांजे आमचे इगोजेन 6 वरांचेर फेस्ताचें मीस. हे फेस्ताच्या मिसांत देवाच्या उतराची पोरवकटणी करतलो फादर मारियान डिकोस्ता, डायरेक्टर ऑफ बिब्लिकल अपॉस्टलेट ऑफ द डायसीस. आमी तांचे लागीं जाता उपकार करून सांजे मिसाक येवचें. पोरबे सोमयार लाक्की मादर विचून काडटले आमी आनी ती फेस्ताची केक कातुरतेली. तशेंच भुरग्यांक आनी जाणट्यांक मिठाय वांटले. थोडोसो वेळ एकामेकाक फेस्ताची पोरबी दिवन सारुया. ह्या वर्साक नव्यानाच्या दिसांनी सोडवणीचो इतिहास, साल्वेशन हिस्ट्री हाचेर एक धांवती नदर आमी मारली आनी ती करूंक फादर मारियान, फादर एरन आनी फादर जोफील आमचो पातकूर आनी आदार दिलो. तांकां सगल्यांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. नव्यानाच्या दिसांनी संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी तेरसाची तशेंच मिसाची मांडावळ केली. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी दिता. जायत्यांनी आमकां मिठाय हाडून दिली. तशेंच खावपाची वस्तू आमच्या भुरग्यांक त्यो आमी वांटलेल्यो. तशेंच जाणट्यांकूय मिठाय हाडूंक आनी ऑफिसांत दिवंक वावुरतेल्यांक सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें उदारपण आमी स्विकारता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. आज आमी बुन्यादीचो धाकटलो फातर घालता. आमचे साक्रिस्ती आसा तिची मातशें आमी वाडप करता. थंय एक वॉशरूम, टॉयलेट करता. जायते फावटी पाद्री आमचे इगोजीक येतात आनी पयले सुद्दां ते टॉयलेट सोदूंक भोंवतात आनी चड काड जालो हें जायत आसा. हाका लागून आमी एक वॉशरूम करतले आनी मातशें वाडोवणी करतले. आमची सॅक्रिस्ती क्रॅम्प, सगल्यो वस्तू सगल्याक शिंपडलेल्यो आसात. म्हणटच आज आमी ताची सायबीणचे पोरबे दिसाक हो बुन्यादीचो फातर घालता आनी ती बेगीनूच सोंपतली म्हूण आस्त बाळगिता. तुमचो तेंको हे वावराक भोव करून मागण्यांचो तेंको आनी तुमच्या दुडवांचो आदार हे वावराक तुमी दितली म्हूण आमी वास्त बाळगिता. थंय पाद्रीक चेंजींग रूम आसतलो, वॉशरूम आसतलो. तशेंच नव्यो आलमारी करतले आमी, जंय वस्तू बरे भाशेन मांडावळीन आमच्यांनी दवरूं येता. तशेंच आमी धूप आनी उजो घालता तेन्ना थंय आतां भितरूच करता आमी सगळें. भंय दिसता जायते फावटी. तो भायर आसतलो ताकाय एक जागो करतलो. फाल्यां आमी परब समारंभता ब्लेसेड फ्रेडरीक ओझानाम, सेंट विन्सेंट द पॉल संस्थेची वांगडी 7:30 वरांचेर मीस भेटयतात आनी आपले दुबळ्यां पासत आनी आपले बरे देखणाऱ्यां पासत आनी बागेंत तो जावंक ताका आल्ताराचो मान मेळूंक फ्रेडरीक ओझानाम ताका मान मेळूंक मागतलो. 10 शेनवारा दिसाक आमचे सिनियर्स आसा तांकां जमात आसा 4:30 वाजता. हे जमातींत आमी न्यू कमिटी टू वर्क विचून काडटले.
जाय तो बरो वावर आमचे सिनियर्स करतात तांचे पासत मागुया आनी सगळे सिनियर्सांनी तातूंत वांटो घेवंक मागता. फुडल्या ब्रेस्ताराक अ वीक फ्रॉम टुडे आमी मेदाले मिलाग्रोसा सायबिमांच्यो मुर्ती भायर काडटल्यो घराघरांनी विजिटेशन ऑफ ब्लेसड वर्जिन मॅरी. उपकार करून तिची भेट स्विकार करुया. बरी मांडावळ आनी मागण्याची रीत करून आमी सायबीण सांगता फामिलीचो दीस सारुया. सांजे 5 वरांचेर 15 मीस जातलें आनी मिसा उपरांत आमी ह्यो मुर्ती भायर काडटल्यो. PPC वांगड्यांनी सहकार दिवचो. आमचें फेस्त सामिंगलीचें ऑक्टोबर 2 2 ऑक्टोबराची आयतार जाल्ल्यान त्या दिसाक आमी पोरजोळाचो एक नवो अंक उजवाडा काडटले. इश्यू ऑफ ताळगांवचो पोरजोळ फॉर्म्स ऑफिसान दवरलेली आसात. तुमी ती वचची तुमचे आर्टिकल्स तुमचें बरोवपाक धाडचें म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू मनशा कुळाचे नवे फांते सायबीण माय उदेशी आमकां फावो जालो. हे जेजूच्या मोगान वाडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा शेवटाक आमी गायन गावुया. T21 पान 213 T21 पेज 213. Zogad amci adalitu Sogliak amka dursabaru Pesaugal gidon gorabia Sogustam grizodat zivla Pesaugal gidon gorabia Sogustam gridiva Modi saibini Jadiran sambar soda Modi saibini kami tu